माझे नाव जमीर मागोटकर। आता एक आमकां एक बिचोली वाटेदेव वालशी बायपास रोडा कडेन एक बॉडी सापडलेली आहा की तुम्ही पळोवंक शकता की वाटेदेव एरिया कितकोसोच उजवाड दिसता आनी हांगा बिचोली जे वालशी रोड आहा थंय सबंद हायवेचे काळोख पडला। आता सकयल कोण पडून मेला तें आमकां कांय कळनासलें, पूण 6:30 हांवें पळयलें की 2-3 बायलां उबे रावन पळयतालीं सकयल। हांव आपल्या चेड्याक घेवन ट्युशनासून वयतालो आनी तितक्या म्हाजी नजर गेल्ली भितर। तशें की म्हाका आनी फोन आयलो, तसोच हांगा आयलो की पळयल्यार एक अननोन पर्सन, आमी ताका वळखना काय ना, एक अननोन पर्सन हा सकयल पडलेलो आहा। आतां तुमी पळोवंक शकता की कशें काळोख हांगा, काळोखान कितें जाता काय जायना तें आमकां कांयच कळना। तर हांव सांगूंक सोदता की बिचोली ही बायपास एरिया फूल काळोखान आहा। लास्ट टायमीन आमच्या एक फ्रेंडान व्हिडिओ काडलेलो वालशी रोडाक खूब काळोख जाता म्हणून, तेजे उपरांत 2-3 दीस चालू उरले लायटी, परत आतां सेम इशू आहा लायटीचे। तुम्ही फुडें पळोवंक शकता की आमच्या वाटेदेवार काय बरे लायटी पेटलेले सबंद एरियाक। तशेंच हांव सांगता की बिचोली ही वालशी रोड आहा तेकाय लायटी जावंक जाय आनी एक सेफ्टी जावंक जाय लोकांची।